नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. महामारीची फाट दिसली. आता जो तो शिलेदार सरदार, तुस्त तोखणाय अख्खो संसार, घरच्या शाण्या देड शाण्याचो पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह शिष्टाचार. बाबा पुता मारले तकलीक, आंदोलक शेतकार चढलो माथ्यार, हत्यार विद्रोह हिंसाचार आंगार, हांव न्ही तो गुन्यांवकार. पाप भिरूचे दीस गेले, हो बुडव्यांचो संसार. बँको बुडयता वजनदार, बिलां बुडयता धंदेकार, जुरां तूं बुडय मुद्दल भरतलो सरकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविड मॅनेजमेंटाचेर मोदी सरकाराचो विधानसभेत जय जयकार. विजय रोहन म्हणटा वाशिनाचे कॉन्फिडन्स दिवंक आदी आमदार मंत्र्यांक दियात सरकाराचे बोट शिष्टाचाराक. दिल्लीत लाल किल्ल्यार धुडगूस, हिंसाचार करपी शेतकार फुडाऱ्यांचेर 22 FIR, 300 पोलीस जखमी. CCTV वेल्यान हल्लेखोरांची धरपकड. आंदोलनात फूट. शाळांचे मेंटेनन्स ग्रांट सुमकळे. फाटल्या वर्साचे अजून ना. कोविडांत सॅनिटायझेशनाचो भार. मुख्यमंत्री म्हणटा 31 मार्च मेरेन क्लियर. कंप्युटर लॅबाचे फुडल्या वर्सा. स्वातंत्र्य सैनिकाचे सरकारी नोकरेक दावो करपी कितले भुरगे उरल्यात? फायनल लिस्ट लेखी क्लियर करात. विशय तडीक लायता. परत आनी विशय नाका, मुख्यमंत्र्याची जाप. तिळारीचो कालवो फुटलो. गोंयांत उदकाचो प्रस्न. मंत्री म्हणटा पर्यायी उदकाची व्यवस्था आमटाणे धरणांतल्यान. महाराष्ट्रा कडेन उलोवन तिळारी इंजिनियरांची टीम धाडली. आनी म्हापशेची फामाद बोडगिनीची जात्रा सुरू. बोडगेश्वराचो 86वो जत्रोत्सव. फुडले 5 दीस जात्रा. म्हापशा जात्रेची लगबग. गोंया भायल्यानय बोडगिणीक गर्दी. कोविड वाशिना विशीं लोकांचो भंय गैरसमज पयस करूंक 40 आमदारांक आदी वाशिनां दिवची म्हणून रोहन आनी विजयान इशू काडलो. वाशिनाच्या मोहिमेत गोंय 23वें. परिस्थिती सुदारूंक जाय म्हणून विजय उलयलो. माविनान जाप दिली. बारीक सारीक गजालींचेर सरकाराक धरून तुमचें कांय जावचें ना. आदी खंय लोकांक मागीर आमदारांक. म्हजे CM कडेन मागणी आसा, प्रायम मिनिस्टरान जें दिलां ते 40 आमदारांक पयलीं घेवपाक दिवचे. कोविड वॉरियर्स ते आसाच. सो 40 आमदारांक घेतकर खूब जाणांक कॉन्फिडन्सूय येतलें की आमदार घेतात जाल्यार आमी घेवपाक आसतले म्हणून. नाल्यार फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून दवरल्या आनी आमी फाटल्यान आसा जाल्यार आमी कित्याक घेना हो खुबशे लोक आमकां प्रश्न विचारतात. गोंय 23rd amongst the vaccines, lowest. You'll rank 23rd out of 29 states in the country. Vaccine per 1000 population. आमी वॅक्सिनां दिवंकूच ना. ती खंय वॅक्सिनां तुमी कितें दामल्या ती म्हाका कळना. दर वॅक्सिन सारकें आहा. दर आमकां ताजेर कॉन्फिडन्स आहा. लिडरांक पयलीं दियात. Our all honorable Prime Minister has given direction. The frontline workers, the COVID warriors will be the first beneficiaries of the vaccine. Not any politician, not any VVIP, not any VIP. First you have to save the lives of senior citizens. First you have to save the life of COVID warriors. Is your mantra going to be try to clobber us on every silly thing that you get? On a small thing that you try to point faults? How will people believe you in the long run? They may believe you in the short run. जे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशनान कोविड वॉरियरांक कॉंग्रॅच्युलेट करूंक ना, ते फक्त कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता प्रधानमंत्र्याक आनी 2 वॅक्सिन केल्ले लोकांक. हांगा आमी करूंक सोदताले कोविड वॉरियरांक, जे कोण शहीद जाले कोविडा खातीर गव्हर्मेंटाचे मिसमॅनेजमेंटा खातीर. तांकां एक वायट दिसता की हे भाड्याचे बैल जे तांणी लास्ट इन्स्टॉलमेंटान घेतले काँग्रेसी कडच्यान, तांकां वापरून ते टायम वेस्ट करतात आनी हे डबल ट्रॅकिंग, कोळसो आनी लिनियर प्रोजेक्ट्स गोंयांत येवपाक तांचेच जनतेचे विरुद्ध तांकां वापरतात. वॅक्सिन आपूण घेवंक सोदना आनी कॉंग्रॅच्युलेट करून लोकांक फुलयता. कसले डबल स्टँडर्ड जाय?
दिल्लीत आणि लाल किल्ल्यार धुडगूस हिंसाचार करपी शेतकार फुडाऱ्यांचेर 22 FIR 300 पोलीस जखमी CCTV वेल्यान हल्लेखोरांची धरपकड सुरू 200 जाणांक उखल्ले लाल किल्ल्यार तोडफोड प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडींतलो अयोध्या राम मंदिराचो चित्ररथूय फोडलो आंदोलनातूय फूट 2 संघटना फाटीं सरल्यो हायवे खाली करूंक हरियाणाच्या थळाव्यांची आंदोलकांक नोटीस दिल्लीत आणि लाल किल्ल्यार आकांत आणि धुडगूस पुलिसांचेर हिंसाचार तेवूय 26 जानेराक लाल किल्ल्याक टार्गेट करून ऐतिहासीक दायज लाल किल्लो थंय तलवारी रॉड आणि हत्यारां घेवन पुलिसांचेर हल्लो आणि किल्ल्याच्या भितर तोडफोड पळयात पुलिसांक कशे तरेन हल्लेखोर शेतकऱ्यापासून जीव वाचोवपाक लाल किल्ल्यावेल्यान उडी मारून जीव वाचोवपाचो पडलो 300 वयर पुलीस गंभीर जखमी प्रजासत्ताक दिसा हाडिल्लो राम मंदिराचो चित्ररथ आणि शेतकी कायद्यांचो संबंध कितें ते शेतकार आंदोलकांक खबर राम मंदिराचो चित्ररथ फोडलो तो फोडलो सैनिकांच्या शौर्याचो पासून मान दवरलो ना ट्रॅक्टर रॅलीच्या नांवान धुडगुसाचे कारस्थान आदींच शिजिल्ले हो शेतकार फुडारी राकेश टिकेत आयकात कितें उलयता ते अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना लाठी गोती भी साथ रख अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा कौन रोकेगा ट्रैक्टर को कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा ह्या शेतकऱ्यांसहित 22 जणांचेर पुलिसांक जिते मारपाचो यत्न मालमत्तेची नासधूस आणि हेर कारस्थानां खातीर FIR जाल्यात फुटेजी वेल्यान 200 जाणांक आतां मेरेन उखल्ल्यात शेतकारांच्या नांवान धुडगूस घालो खरो मात 500 काडून राविल्ल्या पुलिसांनी एक एकल्याक उखलूंक सुरवात करतनाच 2 संघटनांनी आंदोलनांतल्यान पांय फाटीं काडलो आंदोलकांनी 2 म्हयने मायज जाले हायवे ब्लॉक करून दवरला दिल्लीच्या शिमेर यो वच करतल्यांक नित्याचो उपद्रव 500 पेड्ड्यार जाल्ल्यान हरियाणाच्या थळाव्यांनी हायवे खाली करात म्हूण आंदोलकांक शिटकावणी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट शाळांक सरकाराचो मेंटेनन्स ग्रांट पोरूंचो अजून मेळूना वर्स 19-20चो एकूच हप्तो पावला सुदिनान प्रस्न काडलो कोविडांत सॅनिटायझेशनाचो शिक्षणीक संस्थांचेर भार पडला गॅजेट्स कंप्युटर लॅबांक तांकां आदार जाय म्हूण रोहन उलयलो मुख्यमंत्री युटिलायझेशन सर्टिफिकेटीचें राजाव दिता 31 मार्च मेरेन खंय ग्रांट क्लियर जातले कंप्युटर लॅबाचें फुडल्या वर्सा पळोवया मेंटेनन्स फंड जो आसा तो इश्कोलांत बेगीन पावया कारण अशीं इश्कोलां आसूनी त्या आनी कांयच जावना तो जो म्हाका एकूच एश्युरन्स दिया ह्या क्वेशनाचेर की जी गांवांत जी इश्कोलां आसा त्या इश्कोलांक मेंटेनन्स फंड जो पयलीं सारको दिताले तो पयलीं सारको फंड्स वेळचे वेळ दिया स्पीकर सर ह्या हातूंतल्यान मेंटेनन्स ग्रँट आमी स्कुला खातीर दिता म्हणजे प्रायमरी स्कुला खातीर आमी ते 400 दिता म्हणजे सेकंडरी स्कूल हाय सेकंडरी स्कूल तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एवरी इयर ते स्पेंड करतात आनी ताच्या उपरांत दिता 19-20चो मेंटेनन्स ग्रँट जी आसा फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिला फक्त सेकंड इन्स्टॉलमेंट दिवपाचो उरला आता काही स्कुलांनी जर आपली UC दिवंक ना आसत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट केल्या उपरांत मेंटेनन्स ग्रँट दिली वता जर स्कुलांनी UC सबमीट करूंक ना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जाल्यार दिली वचना म्हणून म्हाका दिसता फक्त आमकां ड्यू टू द पॅन्डेमीक एक इन्स्टॉलमेंट उरला फाटलो तोय बी आमी 31 मार्च पयलीं दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा Although we have still not been able to support, which is still an issue we are taking with the government in terms of providing gadgets. कंप्युटर क्लासीस करपाक स्कुलान तर ही कंप्युटर लॅब्स तुम्ही आता अंडर मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवन तुम्ही करपा जाय ह्यो 3 गोष्टी केल्यो स्पीकर सर जाल्यार वी विल बी एबल टू गेट प्रॉपर मेंटेनन्स फॉर एडेड स्कूल्स दुसरें हाजे रिलेटेड इज यू आर गिविंग लोन्स एज फ्रॉम द गव्हर्मेंट ती स्पीकर सर इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज रिप्लायींग की लोन जे घेतल्या तांणी रिपे करुना ताजें इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन अवेलेबल ना म्हणून लोन रिपे करना वी कॅन अंडरस्टँड but information department available now is not something which you will have to fix responsibilities. स्पीकर सर खुबश्या जाणांक डिपार्टमेंटांनी संवय जाल्या रिकॉर्ड न दवरपाचे
आता ऑलरेडी सगळ्या जाणांक म्हणजे सगळे रिकॉर्ड मेंटेन करपाक जाय हाजी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी गेल्या. द कॉम्प्युटर लॅब आमी येता त्या बजेटान, कारण फाटल्या बजेटान आमचे मंडळान प्रोविजन आशिल्लें बट कोविडा खातीर शक्य जालें ना. बट नक्कीच फुडल्या बजेटान प्रोविजन जे आसा हे कॉम्प्युटर लॅबा खातीर एडवान्स टेक्नॉलॉजी सहीत आसतलें हाज्या एश्युरन्स दिता. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सरकारी नोकरेक दावो करपी कितल्यो फामिली उरल्यात तें लिस्ट दियात. तें फायनल लिस्ट म्हूण लेखी दियात. विशय तडीक लायता. हो विशय परत आनी येवंक जायना. तशें जाल्यार फामिलींतल्या एकल्याक तरी जॉबाची वेवस्था सरकार करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. एका फामिलींत खंय तीग जाणांक जॉब दिल्यात. पूण हे सद्दां स्पीकर सर ह्यो समज एक वन टायम स्कीम समज काडली जाय जाल्यार सीएमान ऑपोजिशनाक कोणाक घेवन लिडर ऑपोजिशन आमकां घेवन ताणें घेवन वन टायम स्कीम काडून तांकां दिली जाल्यार हो इशू स्पीकर सर सोंपपा जाय. कितेंय समज रॉंग जालें थंय आयच्या दिसाक जाल्यार ही जबाबदारी पूर्ण सरकाराची आसतली. ताजे खातीर ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की ताणें हाजेर न्याय दिवन 60th इयर ऑफ लिबरेशन खऱ्या अर्थान सारको करपाक सेलिब्रेट करपाक दिवचो लोकांक. एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या. तीग जाणांक सुद्दां हांवें ताका फक्त एकच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताज्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तेंच्या कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या. तीग जाणांक सुद्दां हांवें ताका फक्त एकच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताज्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तेंच्या कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक निदान एकट्याक तरी पयलीं मेळोनी म्हणून. तांच्यांनी म्हणलें की एज बातात मिनिमम क्रायटेरिया गव्हर्मेंटाचो पिवन घेतलो जाल्यार 10वी जालो. स्पीकर सर 91 जाण भितरले 10वी फेल आसा, कोण 6व्या 7व्या. आमी तांकां तें ऑप्शन दिलां की आमी आत्तां पिवन म्हणून ताका हांव कांयच करूं शकना. गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलल्या बट तरी सुद्दां ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड 60 वर्सां आमी मनयता. खंयच्याच फ्रीडम फायटराच्या लोकांक दुखोवपाची म्हाजी इच्छा ना. तांकां आमी सांगलें तुमकां आमी ह्युमन रिसोर्सान तुमचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे तुमकां जॉयन करून घेता. ते रायटिंगान मागता. आतां आमी तांकां इतकेंच सांगलां स्पीकर सर तुमी रायटिंगान दिया की ह्यान फुडें परत आनी म्हणजे आतां सोंपलें परत ते म्हणटा 25 जाण आनीक उरल्या तांकांय घेया. आमी म्हणटा तांकांय बी घेता बट व्हेरीफाय करूनी. घेया म्हटल्यार डायरेक्ट व्हेरीफाय करूंक जायना कारण कोण फ्रीडम फायटर आसा ना हे SS होमान तेजे लिस्ट आसा काय नाही व्हेरीफाय करचें पडटलें. आमी तांकां सांगलें की तुमी एक टायम बरोवन दिया. आमी आतां 250 जाणांक घेतले न्ही परत आनी 50 जाण येवन थंय आंदोलनाक बसोवंक जायना. परत सरकाराची तिरडी काडूंक जायना. आमी हें सांगलां की त्या एसोसिएशनांनी बरोवन दिवचें की हो वन टायम विशय सोंपलो आनी फ्रीडम फायटरांचे भुरगे जे आसा हे नोकरी मागपाक आनी येवचे ना. फाल्यां जे सरकार येता परत तेजी तिरडी काडपाक लागतले. तें जावन उपयोग ना. सरकारान मेळावले IIT रद्द केली तरी पंचायत खात्याचो लिगल टिमीक कसलोच निर्देश ना. पंचायत खात्यांत IITच्या राखणे वंटी विशीं वाद. केस 12 फेब्रुवाराक दवरल्या. तेवटेन राना खात्यान आदली नोटीस फाटीं घेतल्या आनी रानांतले जमनीचेर दावो सांगात म्हूण लोकांक सांगलां. एक्टिविस्ट पुती गांवकार म्हणटा जमनीचे डॉक्युमेंटूच आसूंक जाय अशें ना. लागवडीचे पुरावे दाखयल्यार पुरो. Government has decided to shift IIT from Mayawati village, but till now we have not got any formal direction from the director of IIT with respect to the appeal pending before the director of Panchayat for construction of compound wall. The next date of hearing is on 12 February, which is yet to come, and we are waiting for the direction from director of IIT. आणि म्हणून आज जर आम्ही 70च्यान जर न्याय दितले जाल्यार पहिली गोष्ट आपले दावे म्हणजे कागदपत्रां दिवपाची अशी गरज ना. आमचे दावे म्हणजे जे कल्टिवेशन आसा होच आमचो दावो, होच आमचो हक्क. सरकार इवन सुप्रीम कोर्टाची कितलीशी जजमेंट आसात. तेच्या शिवाय फॉरेस्ट ऍक्ट जी आसा फॉरेस्ट डेव्हलपर्स ऍक्ट त्याच्या अंडर सुद्धा आमकां अधिकार आसात. अशें खंयच बरयल्लें ना. इवन खंयच्याच लॉ बरयल्लें ना की केवळ कागदपत्र आसत म्हणजे तुजो दावो अशें नक्की ना. तुज्या पोजिशनान जमीन केन्ना पासून आसा हो तुजो एस्टाब्लीश करपाची गरज आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
70 धरून वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रानवटी जनावरां शेतकारांची नाल्ल धरून शेती बागायती काबार करतात. माकड, खेती, शेकरो, गवे, रानडुकरांक उपाय करचो म्हणून सुदीन आनी निळकंठान इशू काडलो. शेतकी मंत्री म्हणटा लुकसाण भरपाय फेन्सिंग सबसिडी दिवपाची व्यवस्था आसा. राना खात्या बरोबर उपाय करूंक चर्चा चल्ल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा गोवो स्टेट एनिमल. जे शेतकरी पीक काडटा ते सगळे पीक नश्ट करता. नाल्ल जो आसा तो आतां शेकरो म्हणून जालो पळय, तो मोडो सुद्दां दवरना. पूर्ण उपाय योजना तुमी करा, म्हारा तांकां हेंय म्हणना, पूण कितें तरी हाचेर करपाक जाय. ना जाल्यार सपोर्ट प्रायस तरी वाडोवन दिवपाक जाय. अग्रिकल्चरिस्ट काबार जातले. एक तुमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो? Village in Thiwi constituency, best known for a cultivation of varieties of crops. Speaker sir, last गेल्या वर्सा असेंब्लीनूय हांवें हो प्रश्न काडला झिरोवर मेन्शन. थंय जे गवो रेडी आहा ऑलरेडी थंय गांवांनूच आहा आनी गेल्या एका वर्साक म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच प्रयत्न करूंक ना तांकां परत धाडपाक, आनी जेणे करून ते एरियेचे क्रॉप्स पिड्ड्यार जाता. आनी ते जाल्या उपरांत गेल्या टायमार तांकां नुकसाण भरपाय बीन कांय दिवंक पावोंक ना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी सीएमा कडेन, की थंय ते हें करपाक स्टेटी भायर काडपाक प्रयत्न करपाक जाय म्हणून. माननीय सदस्यान जे म्हणले ते बरोबर आसा की जे लुकसाण जे वेगवेगळे जनावरां किंवा रानटी जनावरां करतात हें बरोबर आसा. आनी तेजे खातीर आमी ज्यांचे लुकसाण जाता ताका टायम टू टायम कॉम्पन्सेशन म्हूण दितात शेतकार आदार निधींतल्यान. वेगवेगळे फेन्सिंग करपा खातीर आमी तांकां सबसिडी दवरले आसात. 75% सोलरार 90% अशें हे केल्ले आसा. पूण ताजे भायर तुमी म्हणटा अशें पर गोवा बागायतदारान दिली उपरांत आनी ताच्या पयलीं सुद्दां अनेक मिटींग सुद्दां आमच्यो फॉरेस्टा कडेन जाल्ले आसात. आनी हेजेर आनीकय सामकें प्रिकॉशन घेवपा खातीर जे कितें करपा जाय तुमी जे म्हणला ते बाकीचे स्टेटीन कितें घेतले आसा ते पुरेपूर जाल्ले ना, पूण काही हें घेतलें आसा. तशेंच आमचे बी जे कितें हेजे फुडें लुकसाण जावपा जायना तें आमी केअर घेतले. तिळारी खांदयाळे कालवो फुटलो. कालव्याचे मेंटेनन्स आनी उदकाचो प्रस्न सोडोवंक महाराष्ट्रा कडेन उलोवन खंय इंजिनियरांची टीम धाडल्या. तात्पुरती व्यवस्था म्हूण आमठाणे धरणांतल्यान चांदेल अस्नोडाक उदक दिवं येता म्हूण मंत्री फिलीप नेरी उलयला. 4-5 दिसां भितर उदक येवंक जाय म्हूण दिवचलचो आमदार सभापतीनय नेट दिलो. सोपटेन प्रस्न काडिल्लो. स्पीकर सर, एकदम सिरियस इश्यू आसा. हय, एक दोन तीन पॉइंट. ओके, या थँक्यू. Minister. Speaker, I had gone to that place yesterday on this site. So it is a very serious question. Please look at it. Let the water start after 4 to 5 days. Speaker sir, bridge Zatri tabortob we have sent our team of engineers in consultation with the engineers from Maharashtra. आता कितें जाता स्पीकर सर, लकीली आमकडे in this month of आमकडे alternate sources आहा. So immediately we have decided to tap the water from the alternate source like नाल्ला आसा आमचे, आनी आमठाणे डेमांतल्यान आमी चांदेलाक आनी अस्नोरा दितले. सो एका टायम लागतलो रिपेर करपाक. But we are confident that we can augment the water from alternate sources, not to disturb the agriculture activities as well as water supply for drinking purpose. सोल्ला घाटांत गोंयची शीम ते सांखळे मेरेन 27 किलोमीटर रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू. फुडल्या 40 दिसांत काम पुराय म्हूण PWD मंत्री सांगता. गोंयचे सगळे नॅशनल हायवे एप्रील मेरेन खंय हॉट मिक्स. ते भायर चालू आशिल्ल्या सगळ्या नव्या 4 लेन हायवेची कामां खंय मे मेरेन पुराय. नवो जुवारी पूल डिसेंबर मेरेन पुराय. आणि ह्या 27 किलोमिटराक आमकां मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट MORTH यांनी आमकां जवळ जवळ 10.98 लाख रुपया सँक्शन केल्ले. 40 दिसां भितर हो आमचो एजन्सी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो 40 दिसां भितर हो टोटल 27 किलोमिटराचो हो कंप्लीट करतले. पूण आमी हे 2021 एप्रील म्हटल्यार हे गोंयचे जितले नॅशनल हायवे एक्झिस्टींग आसा ते आमी कंप्लीट हॉट मिक्स घालून करतले.
आणि जी कामां नवीन चलता नॅशनल हायवे पत्राडेवी टू तुमगेले नावेली, नॅशनल हायवे तुगेले खांडेपार रिवर टू तुगेले वेस्टर्न बायपास जावं लोटली बायपास, हे जे वेर्नापुरी टू सडा हे जे रोड आसात ते आमी टार्गेट केल्ले आसा 2021 मे. म्हटल्यार जे नॅशनल हायवेची 4 लेन कामां चलता ती सगळी कंप्लीट जातली आणि 8 लेन जी कामां चलता जुवारी ब्रिज तो डिसेंबर 2021 कंप्लीट जाता. उदकाची बिलां बुडयताल्यांकूय OTS. त्या कारणान आमच्या सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा जे डिले चार्जीस लागला, डिले पेमेंट चार्जीस जे वॉटर सप्लाय बिलाक लागला ते 100% सेटलमेंट दिवपाचो, वन टायम सेटलमेंट ते 100% दिवपाचे. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. धारबांदोडे सेल्फ एक्सिडेंटांत दोग, वास्को हिट अँड रनांत एकटो सोंपलो. उसगांवां मंगळारा क्रिकेट टुर्नामेंट जालो. राती दिवचलचो राजदीप नायक आनी प्रियोळा आपेवणांतलो सर्वेश गावडे धारबांदोडेच्या एकल्याक पावंक वतना कंट्रोल वचून गाडी झाडाक मारली. राजदीप स्पॉटारूच सोंपलो. सर्वेश सकाळीं GMCंत गेलो. मजगतीं वास्को न्यू वाड्यार हिट अँड रन केशींत थंयचो हरिलाल जयस्वाल म्हणटा तो सोंपला. स्वातंत्र्य सैनिकाचो पूत म्हणून रिझर्व कॅटेगरींत नेताजीराव संजय प्रभुदेसायाक बेशिस्तीक लागून PSIचो पोस्ट रिजेक्ट करपाच्या गोंय पुलिसेच्या निर्णयाचेर हायकोर्टाचो शिक्को. याचिकादार नेताजी रावा आड 3 क्रिमिनल केशी म्हूण ताका रिजेक्ट केलो. 3 केशींनी तो निर्दोश आनी आरोपमुक्त. तरी माथे फिरू ह्या पोस्टाक योग्य न्ही म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. म्हापशेची फामाद बोडगिणीची जात्रा सुरू. बोडगेश्वराचो 86वो जत्रोत्सव. जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडगेश्वराक लोक मानतात. म्हापशेकारांचो तो राखणो. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक मोठ्या संख्येन हे जात्रेक येतात. कोविडाची बंधनां मर्यादा पाळून जात्रा. देवा बोडगेश्वरा राखंडारा, देवा बोडगेश्वरा राखंडारा, देवा बोडगेश्वरा राखंडारा, देवा बोडगेश्वरा राखंडारा. गोमंतकाच्या करुणा करा, गोमंतकाच्या करुणा करा, गोमंतकाच्या करुणा करा, गोमंतकाच्या करुणा करा. देवा बोडगेश्वरा राखंडारा, देवा बोडगेश्वरा राखंडारा. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आनी जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.